लोकांच्या युनिफॉर्माचो डिसएडवांटेज घेवपाचो अशा प्रकारचो प्रकार हो आणि वृत्ती जी आसा त्या सिनियरांनी ठेचून काडूंक जाय आणि जनतेकूय दिसूंक जाय पुलिसां कडेन जे आसात ते शेवटी आमचें रक्षण करपाक आसतात अशा प्रकारची भावना जी आसा ती पुलीस खात्यानूय निर्माण जावपाक जाय. त्यामुळे असले फॅक्टर्स जे असतात तांचेर योग्य ती कारवाई करून योग्य प्रकारचो पायंडो जे आसात ते पुलीस डिपार्टमेंटाचे सिनियर पर्सनल तांच्यांनी दाखोवन दिवचे अशा प्रकारची एक विनंती आम्ही तांकां करता. शैलेंद्र वेलिंगकर आज मडगावच्या पोलीस स्टेशना मुखार आसा. हे सगळे आमचे परशुराम गोमंतक सेनेचे कार्यकर्ते आणि हितचिंतक. आज कंप्लेंट एक जी आम्ही घेऊन जे आयला तातूंत एक रणजीत निषाद म्हणून आमचोच कार्यकर्तो सक्रिय कार्यकर्तो ताजी एक ट्रॅव्हल एजन्सी जी आसा ती मडगावान आसा SM टूर्स आणि ट्रॅव्हल्स म्हणून. आज सकाळी किंवा काल एक अरबाज खान म्हणून पुलीस कॉन्स्टेबल म्हणजे केपें पुलीस स्टेशनाचेर तो कॉन्स्टेबल म्हणून आसा ताज्या संदर्भात आमची PI कडेन उलोवणी जाली केपेंच्या आणि मडगांवाय आमी कंप्लेंट आत्ता SP सराक मेळ्ळे. अरुणबाब नाशिल्लो PI. अरुणबाबा कडल्यानूय सारकें आश्वासन मेळ्ळां आणि हो प्रसंग असो आसा की तिकीट ताका मडगांव टू झांसी अशा प्रकारचें बुकींग ताका जाय आशिल्लें पण एकंदरीत ते चार्ट फूल आशिल्ले मुळे रणजितान आमचें सांगलें की ती तिकीट आपले कडेन शक्य ना म्हणून. शक्य ना म्हणटकूच ताणें आवय बापाय वयल्यान गाळयो मारप आणि तुझे घर फोडटा तुझ्या रिलेटिव्हांक दाखयता तुझे ऑफिस जे आसा ते फोडून दाखयता अशा प्रकारची अर्वाच्य भाषा म्हणजे कस वर्ड्स ऑल कस वर्ड्स पॉसिबल अशा प्रकारची भाषा ताणें यूज केली आणि धमकी दिली जितो मारून उडयतलो म्हणून तुका अशा प्रकारचे सगळे हय मडगांव येवन तुका दाखयता आणि कितें तूं आपल्याक वळखना. त्यामुळे हे खाकीतले जे आमचे जनतेचें रक्षण करपाक आसतात तेच समजा अशें वागपाक लागले. कॉन्स्टेबल जे आसात ताजें नांव त्या कॉन्स्टेबलाचें नांव अरबाज खान. त्यामुळे आमकां सगळ्यांक कल्पना आयली आसतली कशा प्रकारच्यो वृत्त्योय पुलीस डिपार्टमेंटांनी ह्यो आसात त्यो कार्यरत आसात त्यो. त्यामुळे ताजें एक तर सस्पेन्शन जावचें ना जाल्यार ताणें हांगा येवन बरोवन ताजी रणजिताची जी आसा ह्या सगळ्या भुरग्यांची माफी मागची अशा प्रकारची मागणी घेवन आमी SP सराक मेळिल्ले संतोष बाबाक मेळ्ळे. संतोष बाबान लगेच एक्शन घेवन कितें जें करपाचें जें आसा तें व्यवस्थीत तांच्यांनी एक्शन घेवपाचें ठरयलां आणि आज किंवा फाल्यांपर्यंत आपण एक्शन घेतलो अशा प्रकारची एक हमी जी आसा ती संतोषबाब देसायांनी साऊथ गोवा SP जे आसात तांच्यांनी दिल्या. तुमकां धमकी दितना कितें तेणी सांगलें आपूण पुलीस बिलीस तशें म्हणून तेजे तेजें कांय सांगू ना म्हाका. पयलीं स्टार्टिंगाक तेगे फ्रेंडान फोन केलो पयलीं तेणें फोन केल्लो म्हाका तितलें कांय खबर नाशिल्लें तो पुलीस बी कितें काय म्हणून. आपूण तेणें पुलिसान फोन केल्लो एक फाटी आपलो मनीस रे म्हणून पावलो. हांवें म्हळें बरें म्हणून तेणें फोन केलो न्ही हांवें बरे भशेन उलयलें तेजे कडेन. आपूण हांवें कांय सांगू ना तेका बाबा जातलें पळयता ट्राय करता म्हणलें कितें आसल्यार आपूण ट्राय करता आनी तुका सांगता म्हणलें. मागीर तेजे उपरांत तेगे फ्रेंडान फोन केलो कोण प्रणय म्हणून तेणें फोन केलो म्हाका बाबा आपूण मातसो पयरे म्हणपाक लागलो. हांवें म्हणलें बरें तुवें सांगलें न्ही आपूण ट्राय करता. तेजे उपरांत तेणें फोन केल्या उपरांत डायरेक्ट सांगता तूं करतलो कितें ना म्हाका तिकीट दितलो कितें ना म्हाजे कडेन जा करतलो मरे तूं करतलो मरे. हांवें म्हणलें ना जावपा ना. तेजे उपरांत तेणें डायरेक्ट म्हाका आपूण तुका येवन तुगे दुकान बी फोडटा आनी तुगे सगळें फोडटा तुगे शटर डावन करून दाखयता म्हणपाक लागलो. डायरेक्ट धमकी दिता म्हाका. सगळे फोनाचेर धमकी दिल्या डायरेक्ट फोनाचेर धमकी. पर्सनली मागीर केन्ना पर्सनली आपूण येवन मडगांव येवन तुका दाखयता म्हणपाक लागलो. आपूण येता आनी मेळटा म्हणपाक लागलो म्हाका. हे केन्ना जाली गजाल हय आजूच जालें सकाळी 11:30 सुमार. कितें आसा रिकॉर्डिंग बी रिकॉर्डिंग केल्ल्या मोबायलाचेर म्हाका तितलें काय आयडिया ना. पुलिसांक दितलो अशें ताणें सांगलां. नंबर एड केला नंबर आसा ते सगळे एड आसा.